मडगाव बायपास ते कुंकळे मेरेनच्या 7.24 किलोमीटर रस्त्या खातीर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन 747 कोटी रुपया मंजूर केल्यात। ह्या प्रकल्पात शारी वाठारांत जावपी येरादारीची कोयणी पयस जावपा खातीर 4.45 किलोमीटर लांबीच्या 6 लेन फ्लायओव्हराचो आस्पाव आसा। मडगावच्या नावेले, धर्मापूर, चिचोळण्या, पांजारखोणी ह्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणात येरादारीची कोयणी जाता। ताका लागून ही समस्या सुटावी करपा खातीर केंद्र सरकारान ह्या बायपास रस्त्याच्या कामाक मान्यताय दिल्या। मडगाव बायपास ते कुंकळे मेरेन 7.24 किलोमीटर रस्त्याचेर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्यांनी 747 कोटी रुपया मंजूर केल्लेले आसा आनी हातून 4.45 किलोमीटर लांबीची 6 लेनीचो फ्लायओव्हराचो आस्पाव आसतलो अशें सुद्दां तांच्यांनी सांगलां। ह्या रस्त्याच्या 4 लेनीक लागून काणकोणा कुंकळे रस्त्याची जोडणी जी आसा ती म्हणजे सुरळीत जातली अशें सुद्दां तांच्यांनी सांगलां। हे जे तांच्यांनी म्हणजे सांगलेले आसा ते आपले जे ट्वीट करून हे तांच्यांनी म्हणजे ही 6 लेनीची जे आसतली ती तांच्यांनी सांगलेले आसा। जाल्यार मडगाव बायपास ते कुंकळे मेरेनचो जे 7.24 किलोमीटरचे रस्ते जे आसा ते आता म्हणजे व्हड जातले आनी तातूंत तांच्यांनी सांगलेल्या प्रमाणे तातूंत सुद्दां फ्लायओव्हराचो सुद्दां आस्पाव आसतलो अशें सुद्दां तांच्यांनी सांगलां आनी हाचे खातीर तांच्यांनी 747 कोटी रुपया जे आसा ते म्हणजे स्पेंड करतले अशें सुद्दां तांच्यांनी अनाउन्स आपल्या ट्विटान करून सांगलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईद हांव वर्षा आश्वेकर।